इकॉनॉमिक सर्वेत राज्यातल्या वेगवेगळ्या आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनाचे आकडे मुखार. कोविड काळात जन्म आणि मरणांच्या प्रमाणात सामान्य परस मोठो बदल दिसलो. 2021 सुमार 18,000 मायज लोक मरण पावले. हरशी तो आंकडो 13,000 ते 14,000 मऱ्यात आसतालो, जाल्यार जल्माचो आंकडो 2021 पडलो. वर्साक 18 ते 19,000 आसपी जल्माचो आंकडो 2021 15,000 मेरेन देंवलो. सारको 3,000 फरक. परत मागीर सगळे सामान्य. इकॉनॉमिक सर्वे प्रमाण गोंय राज्यांत बँकांनी 39,000 कोटींची रिणां दिल्या, जाल्यार 1,22,000 कोटींची लोकांची बँकांनी डिपॉझिटां आसात. 2023-24 वर्सा गोंयचो GDP 1,06,532 रुपया, फाटल्या वर्सा परस 13.73% वाड. 2024-25 गोंयचो GDP 1,21,309 रुपयांचेर, म्हळ्यार 13.87% वाडपाचो अदमास. मायनिंग आणि वेगवेगळ्या इन्फ्रा प्रकल्पां खातीर GDPत वाड शक्य. सप्टेंबर 2024 मेरेन बँकांनी गोंयांत 39,630 कोटी रुपया रिणां दिल्यात. 1,22,621 कोटी रुपया गोंयकारांची बँकांनी डिपॉझिटां आसात. मोपा विमानतळाक जानेरांत 2 वर्सां पुराय जाली. आतां मेरेन मोपाचेर 84.70 लाख डॉमेस्टीक आणि 56,000 इंटरनॅशनल पॅसेंजर आयले. मोपा विमानतळ 22 देशांतल्या जाल्यार 10 इंटरनॅशनल डेस्टिनेशनां कडेन कनेक्ट जाला. 2023-24 वर्सा राज्यांत इलेक्ट्रीक गाडयो घेवपाचें प्रमाण 55% वाडलां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.